फंडाच्या अंडर जवळ 28 लाख रुपयाचे काम आम्ही हांगा घेतला. MLA लेड फंडाचें फर्स्ट काम हें आनी आमी गिरी गांवांतल्यान स्टार्ट केला. खंयची बरी गजाल आसा. कॅम्पेन सुद्दां आमची आशिल्ली ती आमी ह्या गांवांतल्यान सुरवात केलेली आनी आयज MLA लेड फंड हे फर्स्ट टायम आमकां सगळ्या MLAंक दिल्यात आनी तेजी आमी उक्तावण जी आसा तें हांगच्यान चालू केलां. वो गणपती विसर्जन पॉयंट आसा, तशेंच वेरियस आनीक सगळ्यो पाथवेज आसा, ते सगळ्यो पाथवेज हांगा लेईंग ऑफ पेवर्स हे सगळें कवर जाता. हांगा प्राधान्य दिल्या कित्याक चवथ लागीं आसा सामकी आनी गणपती विसर्जन हो जो वाठार आसा हांगा गिरी हांगा गणपती पावयता आसतना फुगड्यो जाता आनी सगळे गांवचे लोक येवन हांगा बऱ्या भशेन आपल्या हेजो उत्सव सेलिब्रेट करता. सो हे प्रायोरिटीचेर आमी चालू केला. अशीच उरलेले 6 गांवांनी आमची कामां चालू आसा. गिरी, सालिगांव, रेस मागस, सांगोळडा, पिलेन आनी नेरोल. सो फुडल्या दिसांनी चवथ जावन उरलेली जी कामां आसा MLA लेड फंडाची सगळीं कामां आमी ह्या वाठारांत कंप्लीट करून उडयतले. हे जे काम स्टार्ट करपाक केलां गणपती विसर्जन हे प्लॅटफॉर्म गेल्या 15 वर्सांक बांदलेले. ते रिपेरींग आनी ब्युटिफिकेशन हे आयज आमच्या आमदारा कडसून आमी टेंडर करून हाडला आनी ते आयज काम स्टार्ट केल्लेलें आहा. हे घाईन कित्याक करता की बिफोर चतुर्थी जावची म्हणून. तेन्ना हेच इतलेंच काम न्हू, आनीक 5-6 घरांक आनी पाथवे तांकां हे टायल्स घालपाचे आसा, पूण ते आफ्टर चतुर्थी. तेन्ना आमकां ह्या टर्माक बरो आमदार मेळ्ळो आसा. कित्याक हेच अशें न्हू, बारीक पर्सनल काम सुद्दां आमच्या आमदारान सांगल्या उपरांत फुडाकार घेतलेलो आसा. अशी तेणी कामां आमची कितें आसा पळय ती करची. कित्याक आमकां आतां बरे आमदार लाभलेले आहात आनी कितें आमकां प्रत्येक कामान आमकां कॉपरेशन दितात. तेन्ना हांव मागता तेंचे कडेन की ही जी कामां आमी जी घेवन वयताले पळय तेणी ही कामां आमची करची सगळ्याची आनी लोकांची मनां जिखपाची. कित्याक कोणाचे भेदभाव नासतना कितें कोणी आसो तो तेजे कडेन कोण गरीब धाकटो कोण गेलो ऑपोजिशनाचो कितें आसो तेणी ती करची. असो मेळ्ळा की कसल्याय कामाक आमी आनी हांव आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगूंक सोदतां की तुमी पर्सनल कामूच पळोवं नाकात. कित्याक अमकेंच दिलें म्हूण तें हें जायना. आमी डेव्हलपमेंटूय पळोवंक जाय आनी विलेजीचेंय पळोवंक जाय. हांव गेल्या ह्या टायमार पंचायत मेंबर बी कोण ना, तरी आसतना हें जें विलेजीन चड काम केलां न्हू तें हांवेनूच केलां ह्या आमदारांच्या आदाराचेर. कित्याक आमची पार्टी BJP पार्टी ह्या पार्टी गोंयान येयल्ल्याकूच हें इतलें डेव्हलपमेंट हें गिरी करून घेतलेलें आसा. तेन्ना हेंच न्हू आनी हे फुडें आमचें डे बाय डे कामां वाडटलीं. आमच्या आमदाराक फक्त 1.5 वर्स जालां आनी 3.5 वर्सां तेच्या भितून आमी खूब कामां करून घेवपाचें आहा. तर मिनिस्टराचें म्हणणें अशेंच आसा की खऱ्यांनीच गोंयांत तशें प्रशिक्षण मेळोंक शकना. ते म्हणटा तशेंच पुराय भारतांत जर इंटरनॅशनल लेवलाचें जर प्रशिक्षण मेळोंक जाय जाल्यार ते म्हणटा तश्यो फॅसिलिटीज सद्या तरी ना. पूण ते म्हणटा फुडें तांचो प्रयत्न आसतलो की अशा तरेन कोणाकूच गोंय सोडून दुसऱ्या राज्यान प्रशिक्षणा खातीर वयचें पडपाना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.